पदवी तशेंच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या सत्राच्यो तारखो गोंय विद्यापीठान जाहीर केल्यात। 6 जून ते 5 जुलय मेरेन जातल्यो परीक्षा, जाल्यार 5 ऑगस्टाक परीक्षेचो निकाल जाहीर जातलो। महाविद्यालयाच्यो परीक्षा 6 जून ते 5 जुलय मेरेन जावपाच्यो आसात। ह्या संदर्भात गोंय विद्यापीठान परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केलां। परीक्षेचो निकाल 5 ऑगस्टाक जाहीर करतले, जाल्यार पुरवणी परीक्षा 25 जुलय मेरेन सुरू जावपाक शकतात। पयल्या आनी दुसऱ्या वर्साचे निकाल 10 जुलय मेरेन जाहीर जावपाक शकता, जाल्यार निमण्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांक प्रकल्प सादर करपा खातीर 20 मे मेरेन मुदत दिल्या। शिक्षणीक वर्स 2022-23ची सुरवात 20 जुलय 2022 पासून सुरू जातली। 6 जून ते 5 जुलय मजगतीं BA, BCA, होम सायन्स, BCom, BSc, BEd, BPEd, BSW, MA, MSc, MPA आनी वेवसायीक अभ्यासक्रम घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्यो परीक्षा जातल्यो। 29 जून 2022 ते 19 जुलय 2022 मेरेन विद्यार्थ्यांक गिमाची सुटी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।